भारतातलो स्टील उद्देग गोयचे उणे ग्रेडीचे मीन घेवपाचे तयारेक लागला. परिस्थिती पळोवन उद्देगांनी तंत्रज्ञानात गुंतवणूक सुरू केल्या. सुप्रीम कोर्टान बावटो दाखयले उपरांत गोंयांत ऑक्शन केल्ले मीन विकते घेवपाची तयारी कर्नाटकांतल्या कितल्याशाच उद्देगांनी दाखयल्या. गोयचे मीन निर्गत करचे न्हय म्हणून यत्नूय चल्ल्यात. भारतांतले स्टील उद्देगाचो हो ट्रेंड असोच उरल्यार फुडें गोंयच्या मिनाचो निर्गती परस देशी वापर चड जातलो. पळयात रिपोर्ट. गोंय सरकारा कडेन आसा त्या रिकॉर्डा प्रमाण सध्या वेगवेगळ्या सुवातींचेर 15.5 मिलियन टन काडिल्ले मीन आसा. तातूंतले सुमार 4 मिलियन टन बेकायदेशीर. ह्या मिनाचेर राज्य सरकार दावो करतले. सुप्रीम कोर्टान अंतरीम आदेशा वरवीं मायनिंग बंदी पयलीं काडिल्ल्या मिनाची पावणी करपाक मान्यताय दिल्या. हे मीन पावणेर घेवपाची तयारी कर्नाटकांतल्या कांय स्टील उद्देगांनी केल्या. कल्याणी स्टिलाचो MD म्हणटा, गोंयांतले मीन आमी निश्चित घेतले. कर्नाटकांतल्यान आमी सध्या घेतात त्या मिना परस गोंयांतले मीन सवाय पडटले. मिनांतले लोखंड सोडून हेर मीन कडेक काडून ताची ग्रेड वाडोवपा खातीर उद्देगीक प्रक्रिया बऱ्याच ल्हान स्टील कंपन्यांनी सुरू केल्या. सध्या मिनाची उणाव आशिल्ल्यान स्टील तयार करपी उद्देगांक 52% परसय उणे तिखे आशिल्ले मीन वापरपाची पद्दत विकसीत करची पडल्या. गोंयांतले मीन कमी ग्रेडीचे आसा खरे, पूण उद्देग साल्वार करपाक आतां ते वापरप सोडून पर्याय ना. ब्रेड आनी बटर खावपाची म्हाका संवय आशिल्ली खरी, पूण आतां बेठ्यो बिस्किटी खावपाची तयारी दवरची पडटली. कल्याणी स्टील, JSW स्टील आनी किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्री हे कर्नाटक आयर्न अँड स्टील उत्पादकांचे संघटनेचे वांगडी. गोंयांत स्टॉक केल्ले मिनाची निर्गत करची न्ही म्हूण तांणी सुप्रीम कोर्टा कडेन विनवणी केल्ली. JSW स्टील, SR स्टील, प्रकाश इंडस्ट्री, मोनेट इस्पात अँड एनर्जी तशेंच स्टील ऑथॉरिटी ऑफ इंडियान कमी ग्रेडीच्या मिनाचो विलो लावपी तंत्रज्ञानात गुंतवणूक सुरू केल्या. गोंय दर वर्सा 40 मिलियन टना परस चड मीन निर्गत करताले. तातूंतले चडशे चीन घेताले. पूण बेकायदेशीर मायनिंगाचेर कारवाय करपा खातीर सुप्रीम कोर्टान खणबंदीचो आदेश दिल्ल्यान फाटल्या 14 म्हयन्यांत गोंयांत एकूय कण मीन काडूंक ना वा धाडूंक ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. विमानां आनी हेलिकॉप्टरां देंवोवपी सगळ्यांत व्हडली युद्धनौका INS विक्रमादित्य भारतीय नौदळांत दाखल जाल्या. 16 MiG-29K विमानां आनी 10 हेलिकॉप्टरांचो ताफो घेवन विक्रमादित्य कारवार सीबर्ड नौदळ तळाचेर आसतली. सध्या पश्चिम कमांडाचो हो विमान आनी हेलिकॉप्टरांचो ताफो दाबोळे INS हंसा आनी कारवार तळाचेर आसा. विक्रमादित्याक रशियेसावन कारवार पावंक 60 दीस वतले. तिका कारवारा सीबर्ड तळार दवरपाची सगळी तयारी जाल्या. ॲडमिरल गोश्कॉव हे मूळ नांवान ही महाकाय युद्धनौका 1995 मेरेन रशियाच्या नौदळांत आशिल्ली. ते उपरांत ती नवी आनी अरविल्ली करून भारतीय नौदळांत हाडपा खातीर करार जालो. फाटली 20 वर्सां हो वेव्हार चलतालो. 2008 ती भारतीय नौदळांत येवपाची आशिल्ली. पूण भारत आनी रशिया मदीं युद्धनौकेचे अर्थीक आनी तांत्रीक गजाली वेल्यान करारांत बरेच फावट फेरबदल जाल्ल्यान फाटलीं 5 वर्सां ती रशियातच उरली. हे युद्धनौकेन भारतीय नौदळाच्यो सगळ्यो चांचण्यो पास केल्यात. शेनवारा रशियाच्या बंदरार तिचे भारतीय नौदळात कमिशन जाले. रक्षा मंत्री AK अँटनी सुवाळ्याक आशिल्ले. हे युद्धनौकेचे आवाठ पळयात. डिसेंबर 1978 ॲडमिरल गोश्कॉव बांदपाक घेतिल्ली. ती 1982 रशियाच्या नौदळात दाखल जाली. 1995 मेरेन ती रशियाच्या नौदळात आशिल्ली. ॲडमिरल गोश्कॉवाची INS विक्रमादित्य. खर्च $2.35 अब्ज. INS विक्रमादित्याचे वजन 45,400 टन. लांबाय 283 मीटर, खोलाय 10.2 मीटर. 16 MiG-29K आणि 10 हेलिकॉप्टर्स असो INS विक्रमादित्याचेर ताफो आसा. भारताच्यो 5 युद्धनौका आनी पाणबुड्यांचें संरक्षण घेवन विक्रमादित्य 60 दिसांत कारवार पावतली. तिका दवरूंक नौदळाचो मुंबय तळ उणो पडटा म्हूण ती कारवार सी बर्डार दवरतले. 16 MiG-29K विमानां आनी 10 हेलिकॉप्टरांचो ताफो घेवन विक्रमादित्य कारवार सीबर्ड नौदळ तळाचेर आसतली. सध्या पश्चिम कमांडाची ही विमानां दाबोळे INS हंसा कडेन आसात. विक्रमादित्याक पार्क करपा खातीर 15,000 कोटी मोडून कारवारचे तळार तयारी जवळ पुराय जाल्या. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. मराठी राज्यभाषा करची ह्या मागणे खातीर 6 डिसेंबराक म्हापशा एका दिसाचो उपास करपाचें मराठी राज्यभाषा आंदोलनान थारायलां. शेनवारा म्हापशा जाल्ल्या बसकेंत समितीन हो निर्णय घेतलो. बाराय तालुक्यांत मराठीचें आंदोलन पावोवपाचें समितीन थारायलां. मराठी राज्यभाषा आंदोलनात रोमी कोंकणीवाल्यांचो आदार घेवपाचें आंदोलनान थारायलां. मराठी राज्यभाषा आंदोलनाची शेनवारा म्हापशा बसका जाली.
मराठी राज्यभाषा आंदोलन अधिक खर करपाचो निर्णय ह्या बसकेत घेतलो। सर्व वक्त्यांनी आज शेवटी एकच त्यांनी मांडलं की आता आंदोलन कडक करायला पाहिजे। 12ही तालुक्यात आम्ही हे आंदोलन करणार आहे। येत्या 6 डिसेंबरला एकतर आपल्या टॅक्सी स्टँडवरती नाहीतर गांधी चौकात आम्ही कमीत कमी 500 लोक, त्याच्यापेक्षाही कदाचित वर लोक होईल। पण हे जे आंदोलन म्हापशाहून आता कडक आपण जे आंदोलन जे करणार आहे ते म्हापशातून सुरू करणार आहे, बारदेस तालुक्यातून सुरू करणार आहोत आणि बारदेस तालुका झाल्यानंतर इतर तालुके पण आपण घेणार आहोत। गोंय सरकाराचे सगळे फार्म मराठीत काढचे अशी मागणी भालचंद्र मयेकारान केली की प्रत्येक अर्ज जो आहे त्यामध्ये मराठीचा समावेश करा। त्यासाठी तुम्ही कोकणी काढून टाका, नाहीतर त्यातली इंग्रजी काढून टाका। जन्मतारखेचे दाखले कोकणी आणि इंग्रजीतच असतात, मराठीमध्ये तिथे अर्जावर कुठची माहिती नाही। तर ह्या गोष्टी व्हायला पाहिजेत आधी ताबडतोब। प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।